रामा काणकोणकाराक पुलीस सुरक्षा दितले, ताचेर हल्लो केल्ल्या सगळ्यांक धरून भितर उडयतले. पूण रामाचेर जाल्ल्या खूनची हल्ल्या फाटल्यान ज्या मास्टरमाइंडाचो हात आसा ताका धरपाविशीं मुख्यमंत्री मात मोग्गी रावयल्याचे गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय सांगता. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांची ताच्या सरकारी बंगल्याचेर भेट घेतले उपरांत विशय उलयतालो. मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतले उपरांत आंदोलक फाटीं सरले. शुक्रारा पोरणे गोंयांत भिरांकूळ अपघात जालो. एका वेगान वचपी कारेन रस्त्यावेल्यान चलत वचपी दोगा जाणांक धपको दिलो. ह्या धपक्यात ते दोगांकूय आगताक मरण आयलें. ह्या अपघाताचो पोरणे गोंय पुलिशेन पंचनामो केलो. फुडलो तपास सुरू आसा. अंकोलासान हुबळी वचपी बशीचो आनी टँकरीची समोरासमोर टक्कर जाली. ह्या अपघातान दोगांक जाग्यारूच मरण आयलें आनी 5 गंभीर जखमी जाले. सध्या तांचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात. पुलिसांनी घडणूक थार वचून अपघाताच्या घडणुकेचो पंचनामो केला. शापोराच्या झरवाड्याचेर भर पावसात लोकांच्या नळाक उदक येना. उदकाचो प्रश्न फाटल्या 5 वर्सांसावन आसाच. पूण पावसाळ्यांत तरी उदकाची आशास आसतली. पूण हे फावट पावसाळ्यांत लेगीत उदक मेळनाशिल्ल्यान चाळवल्ल्या शापोरच्या लोकांनी उदका पुरवण विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्याक घेराव घालो. ओंकाराती तामोशे वाठारात थाट मांडून आसा. बिरेस्तारच्यान तामोशे वाठारांतल्या शेतांचे तांणी बरेच लुकसाण केलां. ह्या हत्तीक धांवडावन घालपा खातीर राना खात्याचे अधिकारी जायते यत्न करतात, मात तांचे आटपात तो हत्ती येना. सरकारान हाचेर कितें तरी उपाय काडचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या.
फोंडार वाठारांत प्रस्तावित आयआयटी कावेंचो विरोध कायम आसा. आयआयटी आड थाराव घेवपा खातीर खासा ग्रामसभेचें आयोजन करपा विशीं फोंडेच्या गट विकास अधिकारी आनी सरपंचाक कोडारच्या थळाव्यांनी निवेदन सादर केलें. तशेंच थळाव्यांनी कला आनी संस्कृती मंत्री रमेश तवडकरांची भेट घेतली. मंत्री तवडकर हांकांय आयआयटी आड निवेदन तांणी सादर केल्लें आसा. फातोर्डे मुखेल रस्ते कुशीक आशिल्ल्या ओव्हर लेडी ऑफ वेलेंकनी कौपेल्याची फंडपेटी अनवळख्यांनी फोडली. भितर आशिल्ली रोख रक्कमूय फारायली. नेमके कितले पयशे फारायले हाची मात म्हायती ना. हे चोरयेचो प्रकार सीसीटीव्ही कॅमेरात कॅप्चर जाल्लो आसा. हे घडणुके विशीं थळावो नगरसेवक कामील बरेटोन हुस्को उक्तायला. पुलिसांनी वाठारांत गस्त वाडोवची अशी मागणी नगरसेवक कामिलो बरेटोन केल्या. नगर नियोजन खात्याची परवानगी घेनासतना बेकायदेशीर टायल्स युनिट आणि 2 माळ्याची इमारत उबारली अशी कागाळ केली. हे फाटभुंयेर दवल्ले पंचायत आणि गट विकास अधिकाऱ्यांनी निकरपाली लिकाकी वाठारांतल्या 2 मालमत्तेची पळोवणी केली. उपरांत तांचे कडेन कायदेशीर कागदपत्रां नाशिल्ल्याचे उक्ताडार आयले. राज्यातल्या वेंचणूक वळेरीची सुधारणा प्रक्रिया चड कार्यक्षम आणि पारदर्शक करपा खातीर मुखेल वेंचणूक अधिकाऱ्यान गोंयांतल्या वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधीं कडेन म्हत्वाची बसका घेतली. हे बसकेत बिहारांतल्या यशस्वी अणभवाचेर आधारीत गोंयांतूय स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन एक्सरसाइज चालीक लायतले अशी म्हायती दिली. ह्या निर्णयाक गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे सरचिटणीस दुर्गादास कामत हांणी येवकार दिला. वोट चोरी बंद करतले जाल्यार गोंय सारकिल्ल्या ल्हान राज्याक स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन एक्सरसाइज खूब गरजेचे आशिल्ल्याचे गोवा फॉरवर्डचो फुडारी दुर्गादास कामतीन सांगले. कोडार वाठारांत येवपी आयआयटीक आतां कसमशें गांवच्या विद्यार्थ्यांनी खर विरोध केला. सरकार आयआयटी हाडपाक सोदता तो वाठार सुपीक आयआयटी आयली जाल्यार आमची शेतां भाटां नश्ट जातली. देखून सरकारान ठोस निर्णय घेवच्या पयलीं मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी कसमशें वाठारांत येवन प्रत्यक्षात पळोवणी करची अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली.
हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे हांव खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट, प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गांवागांवांनी पावचे अशेंच मागतात. कितलींशीं वर्सां गोमंतक पेपरान जो गोंयचे प्रत्येक गांवांतले कोनशांतले जे इश्यूज आसा ते हायलायट केल्ले आसा आनी अशें फुडेंय पासून अशेंच येवपाक जाय. कारण प्रत्येक जाणांक जो गोंयकारांक विशय जो लागता तो विशय न्यायाक पावपाक जाय. गोंयचे जे इश्यूज आसा आनी मुद्दे आसा हे गोमंतक न्यूज पेपराचेर आमकां प्रत्येक वेळार दिसून येता. गोमंतकांतलें गोंयांतलें एक जुनें वर्तमानपत्र. संपूर्ण गोंयची जी नॉलेज जी आमकां मेळटा, जी दैनीक म्हायती मेळटा, तातूंत ज्ञानाक भर पडटा. अशा तरेचो गोमंतक हो दैनीक. गोमंतक दैनीक जे आसा हे गोमंतक दैनिकान सगळे तरेचे आंदोलन गोंयांत जी जाल्या आनी तेणे सदांच त्या आंदोलनाक भाग घेतात. सगळे वेळार त्या आघाडीचे आशिल्ले गोमंतक दैनीक पेपर जो आसा हो सगळ्यान गोंयचो जुनो आनी गोंयान हेज्या बद्दल म्हाका खूब प्रेम आनी आवड आसा. गोमंतक वाचल्या शिवाय काही लोकांक चैन पडना. जे आयज गोमंतक वृत्तपत्रांचे तेंच्यांनी बातमी दिवपाचो तांचो पवित्र जो आसा ते सत्य उघडकीस हाडप हो त्यांचो एक मेन ऑब्जेक्टिव्ह आसा. गोमंतक व कोकणचे पहिले अग्रेसर दैनिक दैनिक गोमंतक. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. अन्न आनी वखदां प्रशासनान मडगांव रेल्वे स्टेशना सामकार आशिल्ल्या बेकायदेशीर आस्थापनांचेर धाड घाली. ह्या आस्थापनांकडेन कायदेशीर परवाने ना तशेंच नितळसाण नासतना अन्न शिजयतात. ताका लागून प्रशासनान तांकां दंड घाला. ते भायर ही आस्थापना बंद करपाचो आदेश अन्न आनी वखदां प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी दिला. सिनेबाग स्पोर्ट्स क्लबान रुंबा युनायटेड क्लबाक 3-0 गोलान हारोवन कुंबोर्डा स्पोर्ट्स क्लब आयोजित फुटबॉल सर्तीच्या फुडल्या फेरयेत प्रवेश केलो. ही मॅच सेंट आलेक्स चर्च खेळा मैदानाचेर जाली. मॅचीच्या 30व्या मिनटाक शेनॉनान पयलो गोल करून सिनेबाग स्पोर्ट्स क्लबाक 1-0 अशी आघाडी मेळोवन दिली. उपरांत रुंबा युनायटेडान बरोबरी साधपाचो यत्न केलो, पूण सिनायबागच्या डिफेंडरांनी तांचे सगळे यत्न फेल केले. ते उपरांत शुबर्टान आनीक 2 गोल करून सिनायबाग स्पोर्ट्स क्लबाची आघाडी 3-0 पावयली. धावो आयुर्वेदा दिसाची खासा कार्यावळ 23 सप्टेंबराक गोंयच्या अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थेत जावपाची आसा अशी माहिती आयुष मंत्री प्रतापराव जाधव हांणी दिली. भारताची पारंपरीक वैजकी पद्दत संवसारीक मळार नव्या उंचायेचेर पावपाक लागल्या, म्हणून ही सगळ्यां खातीर अभिमानाची गजाल जावन आसा. आयुर्वेदाचे हे दायज दर एका व्यक्ती मेरेन पावप आनी हेल्दी भारत उबारपाक योगदान दिवपाचो सरकाराचो हेत आसा अशेंय आयुष मंत्री प्रतापराव जाधव हांणी सांगलें.
हिमाचल प्रदेशात जाल्ल्या ढगफुटीक लागून किन्नौर जिल्ह्यातल्या थाच गावात फ्लॅश फ्लड्स आयले. वरात लोकांच्यो गाडयो व्हांवन गेल्यो तर कांय जाणांची घरां लेगीत व्हांवन गेलीं. एके वटेन फ्लॅश फ्लड्स आनी दुसरे वटेन घोग्यांनी पडपी पावसाक लागून लोकजीण पुरायेन विस्कळीत चल्ली आसा. हे वर्सा पडिल्लो पावस हिमाचल प्रदेशा खातीर खूबच धोक्याचो थारला. आतां मेरेन 424 जाणांनी आपलो जीव वगडायला. पालसणां कोसळपाच्या बुडून तशेंच विजेच्या गडगडाटात वट्ट 242 लोकांक मरण आयलां. जाल्यार रस्तो अपघातात 182 लोकांक दुर्दैवी मरण आयलें. राज्य आपत्ती वेवस्थापन सतर्क रावन झुजा पावण्यार बचाव कार्य करीत आसा. उत्तर भारतात पावसाच्या सावराक लागून लोकजीण बरीच विस्कळीत जाल्ली आसा. अशा आपत्कालीन परिस्थितीत सतर्क रावन लोकांक वाटावपा खातीर तशेंच आडकून पडिल्ल्यांक मजत करपाचें कार्य SDRF आनी NDRF पथक करतात. SDRF पंगडान देहरादून वाठारांत ढगफुटीक लागून अडकल्ले एका 62 वर्सां पिरायेच्या बायलेक वाटायली आनी सुमार 4 किलोमीटर अंतर तिका स्ट्रेचराचेर घालून चलत घेवन गेले. तांच्या ह्या कामगिरीक लागून सध्या तांची तोखणाय जाता. देशभरातल्या पोलीस स्टेशनांनी CCTV कॅमेरे काम करनाशिल्ल्यान सर्वोच्च न्यायालयान हुस्को उक्तायला. न्यायालयान हाका देखरेखीचो उणाव म्हणला आनी कॅमेऱ्यांचे फीड पळोवपाक एक नियंत्रण कूड आसची जंय मनशाचो हस्तक्षेप जावचो ना अशेंय म्हणलां. जर खंयचोय कॅमेरा काम करपाचें बंद केल्यार बेगोबेग अलर्ट मेळपाक जाय. न्यायालयान 26 सप्टेंबराक ह्या प्रकरणात आपलो आदेश दितले अशें म्हणलां. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आनी न्यायमूर्ती संदीप मेहता हांच्या खंडपीठान सांगलां. दर एका पुलीस स्टेशनाची तपासणी स्वतंत्र एजन्सीन करची. ह्या कामा खातीर IITक वांटेकार करून घेवपाक शकता जे अशें सॉफ्टवेअर तयार करपाक शकतात जाका लागून सगळे CCTV फीड AI वरवीं एकेच कडेन स्वयंचलीतपणान निरीक्षण करपाक मेळटलें अशेंय न्यायालयान सुचयलां. पंजाब पुलिसांनी धडक कारवाय करून सायबर फ्रॉड रॅकेटाचो पर्दाफाश केलो. फगवारा कपूरथला हांगा केल्ल्या कारवायेंत 36 जाणांक अटक करून 40 लॅपटॉप, 67 मोबायल फोन आनी 10 लाख रुपया रोकड जप्त केल्या. हे रॅकेट चड करून अमेरिका तशेंच कॅनडाच्या लोकांक टार्गेट करताले अशें कळटा. तशेंच जे पयशांचे ट्रान्झॅक्शन जाताले ते बिटकॉइन आनी हवालांतल्यान जाताले खंय. मजगतीं ह्या सगळ्या प्रकरणात एका थळाव्याचोय हात आशिल्ल्याचें उक्ताडार आयलां. देखून पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. देशातले साबार विमानतळ तशेंच दिल्लीच्या खासगी स्कुला उपरांत आता चक्क चेन्नईच्या कस्टम ऑफिसाक फटीच्या बॉम्ब संबंधीची धमकी इमेला वरवीं आयली. इमेल मेळण्या फुडें अधिकाऱ्यांनी पुलीस तशेंच बॉम्ब स्क्वॉड पथकाक कळीत केलें. ते उपरांत सगळ्या अधिकाऱ्यांक सुरक्षीतरित्या ऑफिसांतल्यान भायर काडलें. देशभरात अशा तरेच्या फटीच्या बॉम्बा संबंधी इमेल वतात, मात नेमको ह्या फाटल्यान कोणाचो हात आसा हाचो मुखेल तपास जावपाची खर गरज आसा.
जम्मू आणि काश्मीरचो राष्ट्रीय महामार्ग बंद आशिल्ल्यान बुगडम ते कचरा वचपा खातीर खासा ट्रेन सुरू केल्या. ही सेवा 3 ऑक्टोबर मेरेन सुरू आसतली. देखून प्रवाशांक खातीर ही सेवा उपलब्ध आसतली अशें कळीत केल्लें आसा. उत्तर प्रदेशातल्या महाराजागंज वाठारात जाल्ल्या भिरांकूळ रस्तो अपघातात 3 सरकारी बशींची टक्कर जाली. ओव्हरटेक करपाच्या यत्नात हो अपघात जाल्ल्याचें कळटा. सुमार 40 जाण जखमी जाले जाल्यार 15 जाणांची भलायकी क्रिटिकल आशिल्ल्याचें कळ्ळां. पुलिसांनी घडणूक थळार दाखल जावन पंचनामा केलो. तशेंच जखमी जाल्ल्यांचेर सध्या हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसा. एक ऑक्टोबर सावन ऑनलायन गेमिंग कायदो 2025 लागू जातलो अशी माहिती IT मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी दिली. कायदो चालीक लावच्या पयलीं सरकारान गेमिंग कंपनी, बँको आनी हेर भागधारकांकडेन जायत्यो चर्चा केल्यो. संवाद आनी सलामसलती खातीर सरकार पुरायपणान तयार आसा. नेम चालीक लावच्या पयलीं गेमिंग उद्देगा वांगडा आनीक एक बसका जातली अशें केंद्रीय मंत्र्यान सांगलां. ऑनलायन गेमिंग प्रचार आनी नियमन विधेयक 2025 देशांत रियल मनी गेमिंगाचेर पुरायपणान बंदी घालतले. ताका 22 ऑगस्टाक राष्ट्रपतींची मान्यताय मेळिल्ली. आतां ताचें कायद्यात रुपांतर केलां. हाच्या आदी 21 ऑगस्टाक राज्यसभेत आनी 20 ऑगस्टाक लोकसभेत हे विधेयक मंजूर जाल्लें. मडगांव बड्डे ड्रग्स प्रकरणातलो मुखेल आरोपी टेरेन्स फर्नांडिसान घडणूक थळावेल्यान फुज्यो काडिल्ल्यो. हो आरोपी बिरेस्तारा मडगांव पुलिशेक शरण आयलो अशी माहिती दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षक टिक्कम सिंग वर्मा हांणी दिली. मडगांव बड्डे वाठारांत एका घरांतल्यान पुलिशेन वट्ट 1.10 लाख रुपयांचो गांजा जप्त केल्लो. तशेंच 1,05,000 आनी एअर गनूय पुलिशेन जप्त केल्ली. हालींच जाल्ले गोंय चित्रपट महोत्सवात 14 पुरस्कार जिखूनय आपल्याचेर अन्याय जाल्ल्याची भावना उक्तायत. जुजे चित्रपटाचो दिग्दर्शक मिरांज नायकान सगळे पुरस्कार गोंय मनरिजवण संस्थेक परत दिले. गोंय मनरिजवण संस्थेच्या आर्थीक येवजणेचो लाव मेळोवपा खातीर मिरांजान अर्ज केल्लो, पूण ताची फिल्म ESCन फिल्म मुल्यांकनांत क गटात दवरली. मिरांज जेन्ना आपले पुरस्कार घेवन ESCन आयलो तेन्ना सरव्यवस्थापक ESCची सरव्यवस्थापक मृणाल वाळकेन मिरांशाक ज्युरीच्या निर्णयाचें पुनर्मुल्यांकन करतली म्हणून सांगलां. पुनर्मुल्यांकना मेरेन मिरांच्यान पुरस्कार परते व्हरचे म्हणून तिणें ताका सांगलां.
राजधानी दिल्लीत सध्या हँड फूट अँड माउथ डिझीज ल्हान भुरग्यांमदी बऱ्याच नेटान पसरपाक लागला. मुळात हें दुयेंस इन्फेक्शियस आशिल्ल्यान चड भिरांत पातळ्या. हें दुयेंस खासा करून 10 वर्सां सकयल्या भुरग्यांमदी पळोवपाक मेळटा. देखून एकामेकाकडेन संबंध आयल्यार रोखडेच पसरपाची खूब व्हड शक्यताय आसा. सुरवेक फक्त जोर येता आनी ताळो फुलता, मागीर ल्हव ल्हव हात पाय आनी तोंडाक फोड येवपाक लागतात. देखून ल्हान भुरग्यांक खावपा पिवपाक त्रास जातात. पावसाच्या दिसांनी हें दुयेंस चड नेटान पसरपाची शक्यताय आसता. देखून दिल्लीच्या सगळ्या स्कुलांक सध्या बारीकसाणीन लक्ष दिवपाचो सल्लो सगळ्या शिक्षकांक दिला. ह्या दुयेंसाचेर उपचार केल्यार 7 ते 10 दिसां भितर रिकवर जावंक शकता. देखून पालकांकूय सतर्क रावपाचो इशारो भलायकी खात्यान दिला. बदलत्या जिणेशैलीक लागून दुयेंसांनी वाड जाल्ली आसा. गोडेमूत, कॅन्सर, काळजा संबंधी रोगांक लागून लोक त्रस्त आसात. खरें म्हळ्यार ही दुयेंसां जंक फुडाच्या सेवनाक लागून जातात. मात सदच्या आमच्या जिणेंत गरजेची अशी जीवनसत्वां प्रतिनियुक्त जेवणाचें सेवन केल्यार भलायकी बरी उरूं येता. पूण अशें आसतनाय आमी दोतोरांच्या सल्ल्या प्रमाण वखदां घेवन भलायकेची आनी वाट लावन उडयतात. देखून कांय अशीं फळां वा पदार्थ आसात जे खाले जाल्यार नैसर्गीक पद्दतीन उच्च रक्तदाब कमी करूं येता. ग्रीन टी, योगर्ट, ब्लूबेरी, पिस्ता, चेरी ज्यूस, काळंगांची बियां, डार्क चॉकलेट, ब्रोकोली, फ्लावर, लसूण, डाळिंब, बीटरूट ज्यूस, फ्लॅक्स सीड्स तशेंच सदच्या जेवणात ऑलिव्ह ऑयलाचो उपेग केल्यार जांकां उच्च रक्तदाबाची समस्या आसा ती उणी जावं येता. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज.